येस. गुड आफ्टरनून. मी हांव भगीरप्पा पाटील सांगोड्यार रावता आनी हांगा सर्वे नंबर 95/22 देशमुखाचें कन्स्ट्रक्शन चल्लां. देशमुख कन्स्ट्रक्शन्स म्हणून. ओके. सो थंय मातशें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा आनी तेणी सेटबॅक बी कांय सोडूंक ना. सनदाचे हे आसा, प्रॉब्लेम आसा, सनद ना आनी रोड बी कांय हे ना, रोडाक गटर बी कांय केल्ली ना. सो आमी ऑब्जेक्शन घातलां की हेका ऑक्युपन्सी दिवनी म्हणून. आनी ती चार कंप्लेनंट आसा, 4 ऑब्जेक्शन्स घातल्या. पंचायतीन दिल्या, BDOन दिल्या, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन दिल्या. सो थंयच्यान कांयच आमकां रिप्लाय मेळोंक ना. पण ह्या पंचायतीचो सेक्रेटरी मिस्टर सुरेश फडते ही इज ट्रायंग टू गीव ऑक्युपन्सी. सो आनी पंचायत कांयच एक्शन घेयना. आमी खूब सारे हे दिला, ऑब्जेक्शन्स दिला, सगळे प्रूफ्स दिल्या आनी तेणी आतां की आज मिटींग आसा आनी आजच्या मिटिंगेन ताका ऑक्युपन्सी दिवपाक सोदता. सो आमी ऑब्जेक्शन्स घातल्या आनी तेणी फेब्रुवारीन ऑक्युपन्सीक एप्लिकेशन्स केल्या 6 फेब्रुवारीन आनी आमी 19 फेब्रुवारी ऑब्जेक्शन्स घातलेली आहा. पण आमकां कांयच रिप्लाय येवंक ना. सो BDOंतल्यान मेमोरेंडम एका येयला, 3 मेमोरेंडम पंचायतीक सेक्रेटरीक येयला, पण सेक्रेटरीन एकाय मेमोरेंडमाचो रिप्लाय BDOक धाडूंक ना. सो BDO कितें म्हणटात की आफ्टर 30 days इट इज डीम्ड टू बी ऑक्युपन्सी गिवन. ऑन वॉट बेसीस? On he has not replied. Panchayat secretary has not replied. Within a 30 So days. within 30 days he is not replied. So it is deemed to be given occupancy. अशें म्हणटा. सो आमचे ऑब्जेक्शन्स आसून सुद्दां तेणी हे केल्ले आसा. सो आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ही मागणी आसा की त्या सेक्रेटरीची चवकशी करची आनी हे ऑब्जेक्शन्स आसतना तेणी ऑक्युपन्सी कसो दिता हेची इन्क्वायरी जावची. आनी ह्या ऑक्युपन्सीक कोण सपोर्ट करता, पंचायत मेंबर, सरपंच, हेंचेर आमी इंडिविज्युअली एक्शन घेतलें आणि इमिजिएटली स्टॉप करपाचें आनी ऑक्युपन्सी दिवपाची स्टॉप करपाक जाय सेक्रेटरी. कित्याक सेक्रेटरीन आमकां कांयच आनी कसलेच रिप्लाय करूंक ना. खंयची पंचायत लागता तांकां? सांगोळडा पंचायत. सांगोळडा पंचायत. Yes. तुमी आनी एज अ secretary रेजिडेन्शियल सुरेश हांगा सर? फडतो. आमी रेसिडेन्शियल हांगा चौगाई आमी कंप्लेनंट हांगाचे रेसिडेंट्स आसा सांगोळड्याचे. म्हणजे ह्या कन्स्ट्रक्शनाक कुशीकूच तुमची घरां आसा? येस. आनी हे कन्स्ट्रक्शन कोणाचें? हे कन्स्ट्रक्शन देशमुख बिल्डराचें. देशमुख बिल्डर्स. प्रायवेट प्रॉपर्टी ती? येस, प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा. ओके. सो आतां कोर्ट डिग्री जाला. कोर्ट डिग्रीन जाल्ल्या म्हणजे सबमीट केल्ल्या प्लॅनानुसार ही बिल्डींग बांदूंक ना. हेणी डिविएशन केल्लें आहा आनी TCPंतल्यान न्यू प्लॅन पास करून ही बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जाता. सेटबॅक ना, ड्रेनेज कांय ना आनी TCPच्या प्लॅनाचेर गेट ना. हांगा न्यू प्लॅनाचेर गेट आसा. हो तेंच्या कोर्ट डिग्रींतलो प्लॅन आसा. हितून 6 मीटर एक्सेस आसा, कॉमन एक्सेस रोड आनी ह्यो प्लॅन आसा. पण ह्यो प्लॅन तेणी डिविएशन करून न्यू प्लॅन रेडी केला. आनी ह्या प्लॅनान चेंजीस केल्ले आसा. हांगा गेट दाखयल्ली आसा रोडाचेर. ओके. आनी ह्यो डिविएशन करून रोड बी मातशें कमी केला. 6 मीटराचे 4.5 मीटर केला आनी सकयल बरयला की एज पर कोर्ट डिग्री. आणि इंटरनल रोड बरेला. अशें जावं शकता काय? ना जाऊ जाऊ शकता. आता ते TCP खबर आसूंक जाय की TCPच्या डिपार्टमेंटान ही एक्शन घेवंक जाय की बाबा कोर्ट डिग्रीन कितें आसा आनी तेणी कितें पास केला ते. तुमी खंय खंय कंप्लेन बरयल्ली आसा आतां? आमी BDOन कंप्लेंट दिल्या, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कंप्लेंट दिला आनी मिनिस्टर ऑफ पंचायत मिनिस्टर तांकांय आमी कंप्लेंट धाडून दिला. इन्स्पेक्शन खंयचे घडोवन हाडलेलें आसा? इन्स्पेक्शन 25 फेब्रुवारीक हांगा इन्स्पेक्शन जाला. हांगा सेक्रेटरी, सरपंच आनी वार्ड मेंबर, बिल्डर आनी आमी सगळे कंप्लेनंट आशिल्ले. ताचो कितें रिपोर्ट येयल्लो आसा? रिप्लाय? ताचो रिपोर्ट आसा. तेणी रेजोल्युशन त्या दिसाचो आसा. रेजोल्युशनान बरयल्लें आसा की ती रिजेक्टेड आहा आनी दिवपाची न्हू म्हणून.
सो पंचायत body रिजोल्युशन सेक्रेटरीन विडोक धाडूंक ना. ओके. सो हे रिजोल्युशन आमी आमच्या कडेन काडून दवरला RTMR. ओके. हे 25 फेब्रुवारीचे रेग्युलेशन्स आसा आनी हे त्यांनी धाडूंक ना. सो खंय तरी पंचायत बॉडी रेजोल्युशन घेता की एका ऑक्युपन्सी आणि NOC दिवची न्हू म्हणत. हां रेजोल्युशन न्यू म्हणून आता ती ही आसा रेग्युलेशन्स आसा. पण सेक्रेटरीन बरोवन दवरला की हितून कंप्लेंट की आसा, ऑब्जेक्शन्स आसा. सो हे सगळे सॉल्व जाल्या उपरांत आमी पळोवया म्हणून ते रिजेक्शन हे करून दवरला, होल्ड करून. मॅडम एक गजाल कितें जाता जी जी बिल्डिंगाची लायसनां एप्रूव जाल्या तेन्ना सेक्रेटरी चेंज करून एप्रूव करून घेतल्या. आतां जेन्ना बिल्डिंगाचें लायसन करतना ॲडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो तेन्ना पंचायत बॉडी नाशिल्ली. पण आता एक रेग्युलर सेक्रेटरी आशिल्लो तो गेल्या उपरांत हेणी 2 मार्चाक हेणी चार्ज घेतला आणि चार्ज घेतल्या उपरांत इमिडिएट तो एक्शनान येयला की एका ऑक्युपन्सी दिवपाक. सो हेणी कांयच हांगा येवन व्हेरिफिकेशनूय करूंक ना आणि सायट इन्स्पेक्शन सुद्दां करूंक ना सेक्रेटरीन. आणि सेक्रेटरी BDO हायर ऑथॉरिटीक रिप्लाय सुद्दां करूंक ना खंयच्या मेमोरंडमाचें. सध्या आता इन्स्पेक्शन फक्त पंचायतीन केल्या. पंचायतीन केल्लें आहा, पंचायत सेक्रेटरी. कितें मागणी आसा तुमची हांगासर? आमी कितें म्हणटा की कितें जें आसा तें ऑफिशियल सारकें करून आनी हे आमचे जे ऑब्जेक्शन्स आसा ते ऑब्जेक्शनाचेर सायट इन्स्पेक्शन जावची आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व करून मागीर तेणी ऑक्युपन्सी दिवपाची अशी आमची हे आसा, मागणी आहा. आणि सेक्रेटरीचेर एक्शन घेवची. सेक्रेटरी सुरेश फडते यांनी कांयच करूंक ह्या म्हयन्यात सगळे आमी केल्ले जे ऑब्जेक्शन्स आसा तेचे एकाचेय उत्तर त्यांनी आमकां दिवंक ना. अंदाजे कितली घरां आसा हांगासर जे तांकां हांगासर ह्यो प्रॉब्लेम जाता? हांगा मॅडम 6-7 घरां आसा. तांकां वाट आसा, तांकां मेन रोड आसा? त्या प्रॉपर्टींतल्यानूच रोड आसा. म्हणजे ही जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ह्या बिल्डराचें ताच्या प्रॉपर्टींतल्यान तुमकां मेन रोडार वयचें पडटा? येस त्याच्या प्रॉपर्टींतल्यानूच रोड आसा, कॉमन एक्सेस रोड आसा. पण तेंच्यांनी पब्लिका खातीर रोड दवरूंक ना? तोच कॉमन एक्सेस रोड. तोच कॉमन एक्सेस रोड आसा आणि तोच Common access. रोडान ताका बरयला क्लियर कटची कॉमन एक्सेस रोड. ओके. तो कितलो मिटराचो दवरला? 6 मीटर रोड आसा. रोड आसा. कोर्ट डिक्रीनी आसा तो रोड. ओके. सो आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कितें सांगू इच्छिता की त्या सेक्रेटरीचेर एक्शन घेवची आणि ही आमची ऑब्जेक्शनां अशी आसा की तेच्यावर आमकां रिप्लाय दिवचो आणि सायट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून आणि तेची ऑक्युपन्सी होल्ड करची. हांगासरले रहिवासी, हांगासरले स्थानीक लोकल, तुमी कितें म्हणून सांगता हांगासर? आमी तें सांगता आमचो रोड क्लियर करचो म्हणून. ओके. आतां गेली आतां आमी पळयता की जे कन्स्ट्रक्शन आसा ते ऑलमोस्ट हांगासर कंप्लीट जालेलें आसा. आतां दुसरें कन्स्ट्रक्शन चालूय आसा. कितें तुमची मागणी आसा सध्या हांगासर? आमची मागणी आमचो रस्तो जाय एज पर द फूल डिक्री. कितें अडचण कितें आहा हांगासर? अडचण तो डेविएशन दाखयला रोडाक कडेन आनी बारीक कामां करीत आसता, भितर येत आसता. आमचो रोड तेणें अरुंद केलो, 4.5 मीटर केलो. तेणें सेटबॅक सोडूंक ना, सोडूंक जाय आसलें तें सोडूंक ना. परते आनी दुसरें सांगलें म्हणल्यार आतां तांकां ऑक्युपन्सी दितात न्ही, तेंच्यान तेणें पळय हें ना, ड्रेनेज खंय आसा तांकां. पण तेंच्या प्लॅनाचेर तेंच्यांनी दाखयल्लें आहा? ना दाखोवंक ना. खंय दाखोवंक ना तेंच्यांनी. प्लॅनाचेर दाखोवंक ना आणि प्रत्यक्ष हांगासर ड्रेनेजूय तेंच्यांनी करूं ना. सो मागीर हेचो फुडें त्रास कोणाक जातलो काय? त्रास कोणाक? आमकां सगळ्यांक जातलो न्ही. उदक वतलें. आमकां सायडीच्या लोकांक त्रास जाता न्ही, जातलें उदक जातलें. एक तर मेन आमचो रोड आमकां तो सारको हे करिना. तेन्ना आमी कितें म्हणटा, आमी आमचो रोड कितें आसा पळय लिगल आसा पळय त्या प्रमाणे आमचो करूच दिवचो आनी काय ना. तुमी कोणा कंप्लेन केल्ली आतां मेरेन? आमी सगळ्याक केल्या कंप्लेन. डायरेक्ट पंचायत केला, BDO केल्या, पंचायतीक केल्या, सगळ्याक केल्या. सेक्रेटरीएट पण हय. जे लोकल आमदार आसात तांचे कडेन तुमी गेल्ले आहा? लोकल आमदारा कडेन आमी पावूंक ना. पावोंक ना. वचपाचें बीन कितें तुमचो डिसिजन? वयचें पडटलें. कित्याक तुमी हांगासरले रहिवासी स्थानीक लोकल आसा, तुमची जी मागणी आसा ती तुमी आमदारा मेरेनूय तुमची व्हरतले? आमी क्लियर जायना जाल्यार वतले आमी.